गोंयांत जाल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्तीविशीं विद्यार्थ्यांक साध्या प्रस्नांची उत्तरां दिवपाक जमलीं ना। हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अजाप उक्तायले। गोंयांत कितल्या वेळा राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली आनी गोंयाक कितली मेडल्स मेळ्ळी अशे प्रस्न विचारले। मात विद्यार्थ्यांक जाप खबर नाशिल्ल्यान पीई टिचराक विचारलें जाल्यार ताकाय जाप खबर नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंत उक्तायली। विद्यार्थ्यां पयलीं पीईच्या डायरेक्टराक अशा घडामोडींची म्हायती आसप गरजेचें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। आमच्याकडे नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्यार कितली मेडल्स तुमकां मेळ्ळी ती कोणी म्हाका सांगूंक शकता? नॅशनल गेम्स खंयची आमच्या कडेन जाली? 37th नॅशनल गेम विच इज ऑर्गनायज्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा। जाणा कोण जाणा जाल्यार हात वयर कर, आपल्याक खबर आहा म्हणून। तूं एकटेच जाणा, उबी राव। तूं गेम पळोवपाक गेल्ले एक तरी? एकूय गेम पळोवपाक वचूंक ना। गोंयाक कितली मेडल मेळ्ळी ती जाणा? गोंयाक कितली? कोणाक खबर आहा गोंयाक कितली मेडल मेळ्ळी ती? म्हाका एक सांगात, तुमी तरणाटे आनी ते नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता आनी तुमच्या राज्यात खबरी घेता खूब फाटी जावंक ना। हार्डली 2 years पास इन द इयर 2024, 23 वी हॅव ऑर्गनायज्ड। म्हणजे देशाच्यो 37th नॅशनल गेम्स आमी गोंयांत ऑर्गनायज केल्या आणि जर आमकां खबर नसत तर म्हणजे तुमचो कितले डिस्कनेक्टेड आसात तुम्ही विचार करात। आय थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द फर्स्ट इयर काय सेकंड इयर मिक्स आसात, बरोबर आसा काय ना? 3 वर्सां फाटली नॅशनल गेम्स आनी आमकां तेच्या बद्दल बरेंच हांव खेळूंक वचून हांव समजूं शकता, म्हाका मेडल मेळूंक जाय हांव समजूं शकता, पण गेम्स जाल्या ह्योच जर म्हाका खबर ना जाल्यार कशें जातलें? मी तुमचो फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टर कोण? हू इज युअर फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टर? तुवें तेका केन्ना अवेअरच करूंक ना? इट इज युअर रोल। हा, तूं तरी गेल्लो काय ना? तूं गेल्लो जाल्यार तुझ्या एकट्याय भुरग्याक कशें खबर ना नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्या म्हणजे हाज्या वयल्यान तुका नॉलेज कितली आदी कळटा? ऑफकोर्स द टीचर शूड गो फर्स्ट। तुझ्या एकाय भुरग्याक जर नॅशनल फक्त एकट्यान हात वयर केलो, हय आपूण खंय तरी मातशें वाचला आसतलें नॅशनल गेम्स, म्हणजे मागीर तुजो रोल तो कितें? अरे देशाच्यो नॅशनल गेम्स आमच्या गोंयांत जाता, गोवा इज एन होस्टिंग नॅशनल गेम। हांव मेडल कितली मेळ्ळा ती सोडून ती तितून वचना, बट नो वन इज अवेअर। दिस इज सरप्रायझिंग फॉर मी।